आजची प्रेस कॉन्फरन्स आमचे कैलासवासी माजी मुख्यमंत्री माजी देशाचे संरक्षण मंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांचो श्रद्धांजली कार्यक्रम हो कला अकादमी गोंय सरकारच्या वतीन आमी आयोजन केला आणि ह्या कार्यक्रमाक खास करून उपस्थित असतले ते मान्यवर आमचे देशाचे होम मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंग, देशाची आमची रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन, तसेच राज्यपाल असतली मृदुला सिन्हाजी, RSSचे भैयाजी जोशी असतले, हांव स्वता असतलो, आमचे आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक असतले, दक्षिण गोंयचे खासदार नरेंद्र सावयकर, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे खासदार विनय तेंडुलकर असतले. आमी ऑल पार्टी सगळ्यांक इन्वायट केल्ले आसा. त्या खातीर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, गोवा फॉरवर्ड, परत आसा तशें राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ह्या सगळ्यांचे प्रमुख तांकां आमी पर्सनली इन्विटेशन्स दिल्ले आसा आणि ते सगळे जाण थंयसर उपस्थित आसतले. अपक्ष MLA सगळे जाण उपस्थित आसतले. विशेष करून जे व्यासपीठाचे त्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून गोविंद गावडे त्या कार्यक्रमाच्या मुख्य आयोजनात आमचे बरोबर आसात, तर ते स्वागतूय करतले. रोहन खंवटे आसतलो, त्याच बरोबर आमचो श्रीनिवास डेंपो, आमचे सगळे आमदार, आमचे सगळे मंत्री हे सगळे जाण हांगासर आसतले. गोंय राज्याक मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपी आमचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आमकां श्रद्धांजली दिवपाचो कार्यक्रम जेन्ना आमी सरकार म्हणून ऑर्गनायज करता तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंयभरांतले इररिस्पेक्टीव ऑफ द पार्टी, इररिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड आमी ह्या सगळ्या जाणांक इन्वायट करता. विशेष करून ह्या कार्यक्रमाक आमी आर्च बिशप हांकांय इन्वायट केल्या, आमी ब्रह्मेशानंद स्वामी हांकांय बी इन्वायट केल्ले आसा वेगवेगळ्या. बाकी सगळे जे VVIPs जे आसा हांकां इन्विटेशन्स जे आसा आमच्या कडेन धाडलेले आसा. ज्यांची कोणाचे आमी कन्फर्मेशन्स मेळ्ळी त्यांची आमी नांवां पावतली आसा. तर सगळ्यांनी तुमच्या माध्यमांतल्यान जेंकां कोणाक इन्विटेशन पावूंक ना तुमच्या माध्यमांतल्यान तेजेर येवचें. इवन दो 3-4 राज्यांतले मुख्यमंत्री तेंचे कन्फर्मेशन आतां पर्यंत मेळपाचें आसा. कार्यक्रम जो आसा हो शार्प 4:30 सुरू जातलो. ओके, थंयसर आमी म्हणजे एक CD तयार केला त्यांच्या कामाचे ती आसतली आणि जे भजन आसता तो भजनाचो कार्यक्रम तो 15 मिनटाचो जातलो आणि कंटिन्युअसली 4:30 ते 10 पर्यंत. ओके, इतको शॉर्ट आणि स्वीट कार्यक्रम कला अकादमी ना मेन हॉलान न्ही, त्यांच्या भायलो हेजो आहा पळय न्ही, ओपन एअर थिएटर.